रितीच्या भावान भयणो पिडेंत कुश्टवतल्या लोकांची काळजी घेवंक चड गरजेची. तांकां एक स्पेशल ट्रिटमेंट दिवंक म्हत्वाचो. पण जायते फावटी आमी जी आमच्या पिडेवंत भाव भयण्यांक जी काळजी घेतात तांकां असलो स्पेशल ट्रिटमेंट दिवंक जायना, कित्याक आमी दोतोरा भशेन आमकां इलाज दिवंक जायना. पूण आमचो देव, आमची पवित्र सभा, आमचें पवित्र पुस्तक आमकां फरमायता की आमी जाता ते भाशेन आमच्या पिडेवंतांत कश्टतल्या भावा भयण्यांक आदाराक पावूंक, तांची काळजी घेवंक आनी तांकां जाता तितले तांची मदत करूंक हें आमची पवित्र सभा आमकां फरमायता. आनी हेंच आमी जेजू कडल्यान घेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू ते अपंगूळ जाल्ले बायलेक बरी करता. पूण हांगा म्हत्वाचें म्हणल्यार तो अधिकारी, देवस्थानाचो अधिकारी, त्या बायलेक शेनवारा दिसा बरी केली म्हणून तो लोकांक उलोवंक लागता. जेजूच्या काळार पिडेवंतांची काळजी घेवप म्हणल्यार एक वावर कसो. आनी शेनवारा दिसा जुदेव लोक वावर करिनात आनी जेजू शेनवारा दिसा ही बायलेक बरी करतात तें तो वावर म्हूण समजता. आनी हेच कायद्यांनी ह्या फारीदेवाचें, ह्या देवस्थानांत आसलेल्या धर्मशास्त्राचें मन जाल्लें. ते एक लॉजीक नासलेल्या भाशेन उलयताले. ते तांच्या गाडवाक उदकाक सोडूंक शेनवारा दिसा वताले, पूण तें चिंतिनासतना ते जेजून जी बरी करणी केल्या ताचेर तो आड उलयतात. म्हाज्या भावान भयणो, जेन्ना आमी बरें करूंक चिंतता तेन्ना सदांच सैतान आमकां ताळण्यांत घालता. एक बारीक रिजन तो सोदता आमकां ताळण्यांत घालूंक. तर आमी चतूर रावंक गरजेची. आनी जाता ते भाशेन आमच्या ह्या पिडेवंतांत कश्टवतल्या भावा भयण्यांक आदाराक पावूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आमी आमच्या जिवितांत कितलींय बुडोन आसून, कसल्या कामांत बुडोन आसून आमकां जाता तितले भाशेन आमी आमच्या कश्टवतल्या भावा भयण्यांक भेटूंक, तांचे पासून मागूंक, तांच्या आदाराक पावूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेंच आयचो शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आनी आमची पवित्र सभाय आमकां हें फरमायता. हें जावन आसा एक काकुलतीचें कार्य आनी आमकां आमची पवित्र सभा हें फरमायता. आमी आयज नियाळ करता आसतना जेजू क्रिस्ता भाशेन हेंच काकुलतीचें काळीज कर म्हूण आमी मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पिडेंत कश्टवतल्या भावा भयण्यांक भेट करूंक, तांकां पेकोवंक सोदता आनी तो आमच्या जिवितांतल्यान तांकां पेकोवंक सोदता. आमी जाता ते भाशेन आमच्या कश्टवतल्या भावा भयण्यांक आदाराक पावूंक आनी जेजूचेंच हेंच काम फुडें व्हरूंक, तें आडावंक न्हय पूण फुडें व्हरूंक आमी वावरूया आनी प्रयत्न करुया.